तियात्रिस्टाचो आनी आमचो केन्नाच वाद नाशिल्लो आज पर्यंत म्हाका तरी दिसना. सगळे खेळमेळीच्या वातावरणान सगळे आनी कितें सांगता तें बरोबरच न्ही. तांच्या कडल्यान सजेशन घेवपाक जाय न्ही, कित्याक तांचो येता तुमकां जाय तशें ठरयात कितें आसलें. ते आमचे ह्याची वाट पळयताले की बुकींग केन्ना सुरू जातलें. सो त्या प्रमाणे आमी 7 तारखेच्यान तांकां बुकींग दिलां. सद्या तेंचें काम चालू जातलें सगळें सोंपोवन बरे भशेन. सो आतां तांकां वेल इन एडवान्स सांगचें पडटा की बाकी थिएटर बूक करताली ती कॅन्सल करून हांगा करपा जाय. आनी मडगांव मेन तातूंत कितें जाल्लें, थोड्यांनी तांचे पयशे व्हरूं नाशिल्ले. पयशे भरिल्ले ते तशें दवरिल्ले थिंकींग दॅट दे वील गेट प्रायोरिटी. सो त्या प्रमाणे आज प्रत्येकाक ती प्रायोरिटी दिवन तांचे सगळ्यांचें एकमत जावन त्या प्रमाणे बुकींग सुरू केलां. लॉट बी अशें कितें ना, लॉट्स नाता. पयलीं अलॉटमेंट आसता तांकां पयलीं येता, तांणी पयशे दवरिल्ले, ताजे नंतर लॉट्स. तेणी लेटर केली, आमकां मॅसेज धाडल्या म्हणजे आयज अलॉटमेंटान मिटींग रिगार्डींग रवींद्र भवन म्हणजे हें परतून ओपन करपाक. आनी आमकां तेणी अलॉटमेंट चालू केला आतां नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी. दॅट मिन्स हॉल चालू जाता, काम जोरान चालू आहा तांचें. आनी परत आमचे लोकांक तियात्र सगळे बरे भशेन पळोवपाक मेळटले. त्रास जाले म्हणजे लोकांक पार्किंग मेळना विद्यार्थी केंद्रां तिका. आमकां आर्टिस्टांक डायरेक्टरान त्रास जाले कितें कॅपेसिटी ओन्ली 400. 400 कॅपेसिटी दिवन व्हडले बजेटाक तियात्र सुटना. परसरा आमी 250 रुपया टिकेट केली आनी मातशें आमी साल्वार कशें जालें. आनीक लोकांक वालोर आमच्या कारण कोणें प्रॉब्लम करूं ना. 250 आनी 250 केली टिकेट. त्या लोकांक मानून घेतलें. हें आमचे लोकां उपकार केन्ना विसरपाक जावचें ना. सरकारान चॅरमॅना शाबासकी दिता, कित्याक आमी जायत सफर जाले तियात्रीस कळ्ळें तुका न्हू. म्हणटच हें स्टार्ट जाता तें कितें एक्सक्यूज घेवन ओके सारको जेन्युइन एक्सक्यूज आहा जाल्यार ओके बंद करपाक. पूण आतां केलें न्ही, काम केलें न्हू हांवें आनी बंद केलें आमकां खट जाल्लें. तियात्र नीव काडटा आमी इनवेस्ट कोताय न्हू, मागीर हॉल मेळना म्हणून आनी कितें. चेअरमॅनान फुडें सरून जायतो चोकूच घेवन दीस आनी रात काम करूंक लायन आयज ते हॉल सुरू जाता. खारजांतान देव बरें करूं म्हणटा. लोकांनी येवन आतां तियात्रचो सगळें न्यूज जाला. लोकांक आतां कांयच भिवपाची गरज ना. हांव मागता लोकांनी आतां तियात्रांत आतां तियात्र पळोवचें आनी आमकां तियात्रिस्तांक वालोर दिवचो. तुमी काम जालां ते कामाचेर नजर बी मारल्या, तुमकां जाय तशें जालां अशें दिसता तुमकां? सांगलें ते प्रमाणे सगळें काम जालां दिसता. आनी कमेस जातोच आमी पळयतले आनी चेअरमॅनान आमकां सांगलां जरूर तुमकां कितें अडकल दिसता आनी कितें करपाक जाय तें हांव तुमच्या उतराक पाळ दिवन तें सगळें तयार करून दितलो म्हूण सांगलां. देखून आमी ताका खाट सांगतात देव बरें करूं म्हणटात.